पेडण्या नागझर वाठारात शेनवारा दनपारा अचकीत उसाच्या माळाक उजो लागिल्ल्यान उण्यात उणे 22 शेतकारांचे लाखांनी लुकसाण जाले। उजो पालोवपी दळाचे बंब थंय पावचे आदींच पुराय मळो लासून गेलो। शेतकार दनपारा जेवपाक घरा आयिल्ले त्या वेळार हो उजो लागलो। उजो लागिल्ल्याचे कळटात शेतकार थंय धांवले, पूण ते मेरेन पुराय शेत लासून गोबट जाल्ले। पोरूय असोच उजो लागून शेतकारांचे लुकसाण जाल्ले, मात सरकारा कडल्यान त्या शेतकारांक आजून मेरेन कसलीच लुकसाण भरपाय मेळूंक ना। आम्ही सध्या नागझर ह्या वाठारात आसात आणि ह्या वाठारात जी मोठ्या प्रमाणात ऊसाची शेती आशिल्ली त्या शेतीक कोणी तरी आग लायले आणि खंयच्या प्रकारान तरी आग लागलेली आसा आणि व्हडा प्रमाणात ह्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले आसा। सरकार एका वाटेन म्हणटा की शेती करा आणि हिरवीगार वनराई करा, पूण ज्या मोठ्या तरेन शेतकऱ्यांनी आपले काबाड कष्ट करून हांगासर ऊसाची शेतीची लागवड केल्ली असली त्या शेतीक आज आग लागान लाखो रुपयाची लुकसाण जाल्ली आसा। अजून मेरेन आग पालोवपी दलाचे वाहन ह्या वाठारात पावोंक ना, पूण शेतकरी तरी आपलो आग विझोवपाचो प्रयत्न करीत आसा।